एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आंबेली. आयज एक मुद्दो असो आसा की गेल्या दिसांनी हांवें सोशल मिडियाचेर थोड्यो वस्तू वाचल्यो आनी आयकल्यो आनी एक भिरांत कशी येयली ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ तियात्रिस्ट एंड कांतोरिस्ट. थोडे पोस्ट वाचले इनडायरेक्टली म्हणनाका इट वॉज लायक होल्डिंग समबडी एट रॅन्सम, बट इन दॅट बार्गेन वी आर डिस्ट्रॉयिंग द तियात्र एंड द तियात्र फ्रेटर्निटी. दिस इज अ व्हेरी डेंजरस ट्रेड. आता जालें कितें तें पळय, भायल्या गांवांनी सान थोडे पोस्ट येतात आनी मोर ओवर इज झिरो डावन टू UK की फ्रांसीस देतुयाचो तियात्र हिंगा कसो दाखयता ते पळयतले आमी, ओर समथींग लायक दॅट इनडायरेक्टली थ्रेटन डिफरंट वर्ड्स उशी घालतले, तांत्या मारतले, तियात्र करूंक दिवचे ना, समथींग लायक दॅट. बट इनडायरेक्टली द वन थिंग नटशेल इज they are trying to show that we can hold anybody at ransom, whoever comes to London, and if they speak against a particular group of people, not the whole London cars or UK people, a group of small group of people who are more vibrant. 100 जणांक ते लायक जायना पूण ते वगे रावतात. इट इज नॉट हेल्दी फॉर अ तियात्र कम्युनिटी. आता म्हाजो एकलो फ्रेंडा कडेन हांव उलयतालो हें जाता तेन्ना डिस्कशन जालें. तो म्हणलें एंटनी एसोसिएशन जाला चोय रे कितें कोताय ते गोंयकारूच झगड वताय. आनी गोवा वॉज डिवायडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ आनी आतां ईस्ट टू वेस्ट लायन घालूंक सोदताय काय? दिस इज नॉट गुड. They have some problem with Francis Tuya, a group of people, let's say. You people must get him to you or go and meet him. 4-5 जण वचत भेटात आणि त्याकडे तुमचे कॉन्फ्रंटेशन क्लिअर करात. Now the problem is that there is certain category of people त्यांना एक जीत आहा. थोडे जाण म्हणटात ना तेणे पब्लिकली सॉरी मागो जाय आनी एसोलें कितें आहा तेज्या वांटी डिबेट कोना. आय डोंट वॉन्ट टू बी जजमेंटल. आता एक कितकोन स्टार्ट जालें कितें जालें तें मुगे फ्रेंडा कडेन इन्क्वायरी केली तेन्ना म्हाका कळ्ळें ते गेले फ्रांसीस दे तुवें गेले एक 2 मेन मुद्दे आहाय. एक मुद्दो म्हणजे फ्रांसीस दे तुवें इज टू सपोर्ट दीस पर्टिक्युलर पार्टी आनी त्या पार्टीर नांव घेयना कित्याक फ्रांसीस दे तुवें त्या पार्टीर नांव घेयलें ना त्या कांतरांत. तेणे इनडायरेक्टली उज म्हणला एंड ओवरऑल परसेप्शन ऑफ गोवा इज उजो मीन्स अ पर्टिक्युलर पार्टी. ओके, सो तो त्या पार्टी सपोर्ट करतालो आनी सडनली ही जॉईन TMC आनी ते थोड्यांक बरें दूख जालें, म्हाकाय दूख जालें. बट दॅट इज हीज चॉयस, ही हॅज अ फ्रीडम टू जॉईन. तो जॉईन जाता तेका पडे एक ट्रोल केलो. एक पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ पीपल हू थिंक दॅट नोबडी शूड जॉईन एनी अदर पार्टी एक्सेप्ट द्या पर्टिक्युलर पार्टी. आनी हे थोडे जाण आहाय. इफ ते चड जाल्लो जायत today they would have been with 90% of the seats. But that is not the case. Troll corrupt. Like that I was supporting particular individuals. For example, Cruz Silva support Yellow who happened to be of Aam Aadmi Party. I supported Elton because who happened to be of the Congress. जाऊ through Facebook जाऊ मैं भाषाभास जाऊ फ्रेंडा को उलोईन जाऊ. Like that I have been supporting Viresh Baborkar. मुगेले सगळे थिंगा आजोशीन जावं ते एरिया पड आसलेले श्रीराम मुगे फ्रेंड वी आर देयर टू सपोर्ट हिम. सो दॅट डजंट मीन पीपल शूड कम अँड बॉयकॉट अँड स्टार्ट डुईंग रॅन्सम विथ मी. पयलीं स्वातेर ही जॉईन अ पार्टी इट इज ही प्रिरॉगेटिव्ह आनी तो त्या पार्टीन जॉईन जावन ही हॅज बर्न्ड हिज फिंगर्स. इट्स ऑल रायट. तेच करून कितले MLA आहाय आमगेले 7-8 पार्टी चेंज केले पूण तेरी आसतना आमी तेंच बरी वचोन लाडक्यात आहे. ओके, ड्युरींग इलेक्शन टायम तुमकां तेका टार्गेट केलो. ओके, नाव इट इज ऑल ओवर. नाव इट इज ओन्ली तियात्र एंड फ्रांसीस दे तुवें. बरें फ्रांसीस दे तुवें तुका कन्फ्रंट करूया बरें. वाय आर सर्टन ग्रुप आनी ते थोडे जे आहाय ते थिएटरां वचोन कितें आवाज करतले, हुश घातले, थाटी मारल्यो. दीस लेट इट नॉट हॅपन. हांव सांगता हात जोड मागता प्लीज डोंट डू दीस थिंग इन UK. रिक्वेस्ट करता बिकॉज यू पीपल विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ तियात्र ऑल ओवर द वर्ल्ड.
जरी तर आज थोड्या जाण जरी तर फ्रांसीस त्या तुझ्या नांवान जर तो तियात्र रॅन्समा थिंग दोता युकेक, फाल्यां युकेचे भुरगे जावं दुसरे पार्टी सपोर्ट कोताय ते एक तिसरी पार्टी आनी तांकां रॅन्समा दवरता जाय, दिस वील बी अ मेस. हांवें 10 जाणांक घेवन वचपाचें आनी ते खुश घालपाच्यो. डज इट मेक सेन्स? सो प्लीज मुगेले जायते वेल विशर आहाय. आय हॅव लॉट ऑफ स्टुडंट्स कम्युनिटी इन UK. मुगेले शेजारी, मुगे सोयरी, मुगे घरची आहाय, मुगे भयणीचे भुरगीं जायतीं जाण, भयणीचे जावं भावाले हे सगळे थिंग आहाय. आमी आहाय न्हू बिहायंड. वी आर देर फॉर यू. आमी तुमी तसो झगडटाय न्हू गोंयांत. आतां ड्युअल सिटीजनशीप जावं OCA लागून आमकांय दूख जालां. मुको पोर्चुगीज पासपोर्ट ना, बट येट वी आर फायटींग फॉर यू नो. सो डोंट ब्रिंग ऑफर अनरेस्ट इन वॉर. एवरीबडी हॅज अ रायट टू सपोर्ट एनी पार्टी. आनी तुमी हे भाशेन केलें जायत. डू यू थिंक पीपल ऑफ साऊंड माइंड विल वॉन्ट टू जॉइन यू ऑल? दोज फॉर अगेन्स्ट आहे ते आनी अगेन्स्ट जातले. म्हजे भाशेन हू ट्राय टू बी न्यूट्रल तेसले मनीस रागार जातले. आनी जे तुम सपोर्ट कोताय सिविलियन्स, सिव्हिल माइंडेड पीपल, दे विल इजेक्ट आउट फ्रॉम युअर ग्रुप्स. सो डोंट डू दीस थिंग्स. कित्याक ते मनशान कितें गोंयांत बरें केलां न्हू, वायट तेगे चुकल आसतलें हांगा म्हणा, पूण ते इलेक्शना टायमार जालां. सो लेट अस फॉरगेट दॅट. इलेक्शना टायमार इतू भाशेन उलयताय कोण कोणाक. हे मनीस पळय एकठांय जाले, तेग्या ग्रुपान तूं मनीस दुसऱ्या पोजडे उतर उलयनाय, तुम दुसऱ्या धमक्यो दिनाय, दुसऱ्यान ती अकडम पगडम म्हणाय. मागीर आमी रॅन्सम वचपाचें आनी तुगे कितें चलत तें बंद करपाचें. डजंट मेक सेन्स नो. आय एम टेलिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज, we love you all the way you all are and make your families right. But at the same time, the Francis de तुवें तेणें UK वाल्यांक इजमाल घात म्हणला. तेणें हांवें ते कांतार पर्यंत कोण आमको आयकिलां. म्हाका म्हणलो सर चोय म्हणलो तेणें तांकां म्हणलां इजमाल घात. तेणें म्हणलां UK वालजान खंयचेय जाल्यार पार्टी जावं कोणाकूय इंडिविज्युअलाक इजमाल घाताय. ऑफकोर्स Francis de Tuya cannot wash his hands. There are some people who are die-hard supporters of that party. Tek dukh zala. But te dukh theatera kaडप ना. Not in the drama hall. Teshkon, suppose if I am a supporter of Congress, Rahul Gandhi case के जो गाडी माताय ते Sonia Gandhi जर्सी काव मुटाय, जाल्यार हांवें ऑपोजिट पार्टी गेले तियात्रीक बंद करपाचे. That was during election time, no? And एक पार्टी लिडराक कितें म्हणलां, you fight it on the platform. For example, social media फायट कराय तुम्ही फ्रांसीस de Tuya. और तुम तेगे तियात्र काडे एक, ते तियात्रा तुम दाखय तो फ्रांसीस de Tuya कसो तो. I have no issue. But don't hold the theater in UK at ransom. Because थोडे वर्स तेणें बरयलें केलो आहाय. For example, I know about Francis de Tuya. तेणें जायते पॉलिटिशियनांक गेले, जायती पावटी काडी कुपां वयर काडले आनी ताका लागून ताका जायते त्रासूय जाले. तेगे पयलीं सुद्दां जॉब गेला ITआंतलो. दुसरें जायते पावटी तो बॉम्बे वयता तेदोणा सबसिडी मेळटाली बसीक. हांवें आयकिल्लें ते प्रमाणे ती सबसिडी दिवन तेंगे काण गेली तेमी. सो हे सॅक्रिफायस थिंग्स. प्लस जायते पावटी म्हजे जिवितांत जाणां आयज रिसंटली हांवें एक जागशिकेरा गेले, कांतारा लागून एक तियात्रिस्ट आपयलो. त्या तियात्रिस्तान म्हाका हेच म्हणलें आनी लास्ट मोमेंट ते तियात्रिस्ट येवंक ना. कितें करया, कितें करया सांग. बट होच फ्रांसीस de Tuya आमकां गरजे टायमार पब्लीक इश्यूआ लागून आपयल जायत. तो ₹1 घेयनासतना तेणें कांतार म्हणलो आहाय. ही हॅज एंटरटेन द पीपल. देर आर गुड थिंग्स इन हिम. He is a good cantorist. He's got a good viewership. Okay, if थोडे कितें चुकल जायत, so you all confront him personally, please. Please let better sense prevail and don't hold
द हॉल इन UK एट रॅन्सम. कोणी तियात्रिस्तां गेलो तियात्र बरे भाशेन UKन जावनी. लेट इट बी अ सक्सेस स्टोरी इन UK. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.